भीक मागा रे म्हाका दिसता मावीन घेतून ताका एजंट म्हणून अपॉइंट केला काय सरपंच येलो आणि किती सांगलो तुम्ही हांगा ये अशें बोटा करून दाखवूंक लागले हांगा ये चेडवा माल ये मरे हांव सांगता तुम्ही ताका नोटीस काढून दाखोवची हांव तुमकां दाखयता नालायक मरे पंचायत मेंबर आनी सरपंच सुद्दां ती हांवें म्हटलं हो रस्तो आम्ही रस्त्याक जमीन दिल्या म्हटलें आमची अरे गरीबांकूच किती रंगाय हो न्याय ना गरीबांक सुभाष पेडणेकर तेणी जाल्यार पाडून घेतला बरे आणि धमकी येता आता ताका सांगता तुका धमक आसा नोटीस काढून दाखय हांव पळयता कृष्णाचे देऊळ बांदता आमकां पालखी येवपाक वचपाक जाय सिनियर सिटीजन हांव आसलो डायरेक्ट येऊन तुम्ही माझ्या घराकडे येऊन म्हाका त्रास करप हे बरें न्हू आणि तरी आसतना म्हाका हांव सिनियर सिटीजन येऊन ते धमकी दितात हो चंद्रकांत नायक पंचायतीन वयता आणि धमकी आमकां हे मागीर पंचायतीन धमकी दितात हे घरा मोडपाक वयताले म्हालो काय हेंचे कडल्यान हप्तो घेवन गांवांना हांव तांकां त्रास करता हांव हांगासर येयलो सकयल हांव आनी चेडूं थंय उबे आसले सकयल तेन्ना पंचायतीचे येयले सेक्रेटरी येयलो सरपंच येयलो आणि कितें सांगलो तुम्ही हांगा ये अशें बोटा करून दाखोवंक लागले हांगा ये चेडू मारले कितें म्हाका बाबा तूं येव आपणाक उलोवंक कळचें ना मारलो म्हणटकीर चेडू हांवें सपोर्टाक येयलो फाटल्यान येयल्यार तेका मला हे कितें केलें काय मारलो हे रस्त्याचे रस्तो म्हणून हांगासून पाणी कोणी वयतालें रस्त्यासून पाणी हांगासून वतालें मारलो हो रस्तो आमी आमचो मारलो तो सुभाष पेडणेकर मारलो कितें हांवें म्हटलं हो रस्तो आमी रस्त्याक जमीन दिल्या म्हटलें आमची ही माझ्या जावयान जमीन घेतलेली आहा ती म्हाका खबर आहा म्हटलें ही रस्त्याक हेंच्यांनी पंचायतीन कितें कृष्णाचा देऊळ बांदपाक जाय म्हणून सांगलेलें कृष्णाचे देऊळ बांदता आमकां पालखी येवपाक वचपाक जाय एकच वर्स हाडले पालखी पुढच्या दुसऱ्या वर्सा हाडूंक ना पालखी म्हणजे हो त्यांचो इनलिगल तेंच्यांनी लिगल केला हा रस्तो पण आमचो लिगल न्हू ही पांय वाडी आमची पयली आमची स्कूटर एक फक्त पांयाचे वाटेन येत आणि हो सुभाष पेडणेकर म्हाका येवन हांव सिनियर सिटीजन हांव आसलो सिनियर सिटीजनान म्हाका सांगता कितें इतक्या तरी माझ्या तेणी लायफ पळोवन आमी सर्वीस केल्या हांव सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर हेल्पमेंट केला कस्टमरान हांव काम केलें आणि तरी आसतना म्हाका हांव सिनियर सिटीजनाक येवन ते धमकी दितात तूं उलोवंक नाका म्हणटा पेडणेकर आनी हो सेक्रेटरी तूं उलोवपाचें तूं सोयरो आहा ते सोयरो कसो हांव बाबा 4 दिसांक येयला म्हटलें तर तू सोयरो कसो जावं म्हळ्यार दोगांय मारलो सुभाष पेडणेकर आनी सेक्रेटरी म्हाका पयली मुद्दो सांगाची कोण येयले कित्या खातीर येयले आणि कारण जाली हे काय लागा हे सिमेंट काढून सांगलें ही हे कोणी केलें कामाला हे म्हटलें आमचेच म्हटलें माझ्या जावयाचें म्हटलें कारण मला हे काडचें पडटलें नाल्यार आमी सगळे उडीतले म्हणून फुडें कितें जातालें काय म्हणटात ते हे फुडें कितें जातालें ते काही अशें म्हणटात ते आणि हो फ्लॅटवालो येयलो तांकां किच करून तांकां कितें पिनी मारता 4 व्हिलां काडलेली हांव इनलिगल गव्हर्नमेंटाची 200 स्क्वेअर मीटर हा भितर गव्हर्नमेंटाच्या जाग्यान कुमलेताच्या हितून 200 स्क्वेअर मीटर चंद्रकांत नायक आणि हो पिनी पंचायतीन वयता आणि आमकां हे मागीर पंचायतीन धमकी दितात हिच्या पयलीं काय ना हो फ्लॅट येयलो न्हू तेन्ना चंद्रकांत नायक बांदपाक येयलो तेन्ना हो भायलो मनीस हय पंच हे सगळे काचे पयलीं ही झाडां आमी सकयल दिसतालीं व्हाळाच्या ते पयलीं नाळे आसले टोमटा नाळे आमी काडटाले रस्तो करूंक सोदता तो चंद्रकांत पेडणेकर आणि ही जमीन खावपाक सोदता व्हाळाची आपणाक ते गाडये येवपाक रस्तो तुमकां कितें सांगलें ते घर तुमचें मोडटा म्हणून हय तेणी आमचे हे कितें जातालें काय मारलो तो मागीर कितें जातालें काय मारलो हे घरा मोडपाक वयताले मारलो आमी म्हटलें कितें इनलिगल आहा तांकां पळया पयलीं कोण कितें खंय केला ते सांग म्हटलें इनलिगल सगळीं घरां इतक्यान हो सुभाष पेडणेकर येयलो आणि मला हे रस्तो मला आपूण घेतला माझी इतकी लायन सगळी आमी आपूण इकत घेतली म्हणालो सुभाष पेडणेकर हे आता म्हाका जाणट्याक तेंच्यांनी धमकी दिवपाची उलोवपाक कळना हांव चेडवाचे 2 दिसांक येयला माझ्या दसऱ्यात मुकून हळदकर हांव चेडवा केन्ना केन्ना हेल्प ना बापूय ना तांकां म्हाजे धांवूय ना ही दोगां भुरगीं आहा ह्या भुरग्यांक खंय घेवन वयताले हे चेडूं हे सीख म्हणे हेका ऑपरेशन केल्लें हांव हेका 1.5 लाख हांवें मोडला 1.5 लाख हांव प्रायव्हेट हॉस्पिटलान घालून आणि हे पंचायत येवन ते बाकी हे तांकां पळयना तो बाकी लिगल हा तांकां विचारता हे तेंच्या हे पंचायतीचे हे काम पंचायत तो कितें पिणी मारता तो पयशे कितें खावयता तांकां दिता का तो वर्सा भरले का ते हांगा येता हे पंचायतीचे लोक हांगा येता आमकां त्या चेडवाक त्रास करतात हे तुमचें घर हे माझ्या चेडवाच्या जावयाचे घर मध्ये कितले वर्सां घर बांदलेलें आहा हे 7 वर्सां जाले 7 वर्सां पैसे हांवें 16-17 लाख मोडलेले हा माझे तेंच्या गरीब त्याच्याकडे जायना म्हणून हांवें 16.5 लाख माझे जीपे वरले पैसे काढले आणि तांकां घर बांदून दिले आणि हे मोडपाक गेले घर बांदपाक परमिशन तुमकां कोणे दिल्लें पंचायतीन दिले बांदा तुम्ही काय करून आम्ही त्यांनी निलेशन घेतलं पंचायतीन सांगले म्हणून सरपंचान आणि एनजी सेक्रेटरीन बांध तू म्हणाले काय भिया नका मला आम्ही असा म्हणाले तुमचो पंच कोण आहलो हा पंच मेंबर कोण आसलो उमेश
निलेश नेरुलकर म्हजें नांव. मेन कितें आहा म्हणल्यार हे 4 व्हिलर जाल्ले म्हणून आमकां ह्यो सेक्रेटरी आहा पळय तो इल्ली बारीक बारीक गोश्टीक म्हाजे कडेन येवप बरें न्हू. एक नोटीस दिया न्हू तुमी एटलिस्ट. ती नोटीस दिल्या उपरांत हांव तुमकां रिप्लाय दिता न्हू कितें आहा तें जावं कितें तुमचें काडपाचें आहा. नोटीस दिया न्हू. डायरेक्ट येवन तुमी म्हाज्या घरा कडेन येवन म्हाका त्रास करप हें बरें न्हू. आं एक तर म्हणल्यार म्हाजें ऑपरेशन केल्लें आहा, एक तर म्हणल्यार म्हाजो घोव ना, हे दोगां भुरगीं आसा म्हाजी. म्हटल्यार सेक्रेटरी दिसा म्हाका दिसता 2 म्हयन्यांनी एकदा तरी असतात. हे प्लॉट बांधलेले ही 4 व्हिलर बांधलेल्या दिल्लीच्यानी ही दिल्लीतल्यान विकलेली आहा. प्लॉट जाल्ले आमकां एक कंप्लेनी एक आसा. जाल्यार पयलीं आमकां पंचायती काय ना केन्नाच कोणाचे प्रॉब्लेम नसले कित्याक नसले कित्याक नसले. आता कितें म्हणत होता पंचायत सांगपाक तुमकां हे कोण कोण येता म्हणटा हे कार्ड म्हणटा लेवल आसले तेंच्यांनी कान फोडला यावकेन म्हाका पाणी सगळे सोडलें पाणी उदक सोडलें हांगासर पाणी येता. ते हांवेन कितें करपाचें म्हाका कंप्लेंट येवन चुरू म्हणटा वचपाक म्हाजे जाय. कडेन गाडी घेवन वचपाक जायना काय येना. म्हाका हांव घरानूच आसा. डॅडी आसता म्हाजो वांगडा तो असो सपोर्टाक आसा. तुमी तेकाय हांगा येता आनी कितें कितें उलयता. सोयरोच कसो रावलो. न्हू. बरें राजेश बाब तू ह्या गांवचो नागरीक तुका कितें दिसता आतां हेंच्यो जी कागाळ आसा पळय तुमी आतां आयकोन घेतली एकूण परिस्थिती वचून तुमकां कितें म्हणपाचें. कशें आसा मरे हेजो पळय घोव आसलो न्हू तो मरे म्हाजो मित्र. 7 वर्सां जालीं मुर्पिटे 7 वर्सां जरी पिल्ले तेका वाली बाबड्यांक कोण ना. तो आपले घर सांडून वाचतो सगळे घरदार विकून तो पयसो जीपीएफाचो तिने घर उबारलेलो चेडवा खातीर आनी तेका सोर्स ऑफ इन्कम काय ना. तेका हांव मदतीक खूब फाटी पावलो त्या समोर दितात खूब फाटी आनी म्हाजें कर्तव्य तेजे अन्याय उबो रावपाचो. आता प्रश्न कसो आसा हांव ते इल्लीगल काय लिगल ते हांव तेका हे बाजू म्हणून येवंक ना. तुमकां तर म्हणपाचें आसा कितें कारवाई करपाची आसा जाल्यार तेका ऑफिशियल लेटर दिया. कायदो कानून आसा पंचायत राज एक्ट आसा तो फॉलो करा. आता आमच्या पंचायतीन सेक्रेटरी केशव फडते म्हाका दिसता मावीन भितून तेका एजंट म्हणून अपॉइंट केला काय धमकी दिवपाक रावता ते लोकांक. अरे बाबा तुका धमकी दिवपाचे व्हडले बिल्डर वचून दिया मरे. नाले तुका साफ करपाच्या नाल्याचे व्हडले बिल्डराचे प्रोजेक्ट येयले मरे ते प्रोजेक्ट मोडा मरे पहिले काय हेंचे कडल्यान हप्तो घेयन गांवांना म्हणून तेंका त्रास करता. अरे हांव म्हणटा कितें पंचायती कोण हांगा येयल्ले पळय न्हू तेंच्यांनी कट्टी घेवन भीक मागा रे. कित्याक सांजेक नासलेल्या लोकांक तुम्ही त्रास करता रे. कित्याक सांजेक नासलेल्या लोकांक कित्याक श्राप घेता रे. पाड पडल्या सारखेच तुमचे लोक थोडे सांजे एका जेवणाक कशे त्रास करता सगळ्यांक खबर आसा मरे. पावसाचे दीस मरे आनी हेंकां तुम्ही धमकी दिता पुलिसीन उडयता हेका हे मरे हांव सांगता तुम्ही तेका नोटीस काडून दाखोवची. हांव तुमकां दाखयता तुमचेर तर सुमुटो घायना न्हू. 99% इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा. म्हाज्यो जवळ 60-70 कंप्लेनी आहा. कित्याक कशाक घेयना रे. कोणी कंप्लेंट केली हेची दाखय म्हाका कंप्लेंटची कॉपी मरे. ते मोग दिसता म्हणून खंटाय तरी नालायक मरे पंचायत मेंबर आनी सरपंच सुद्धा ती अक्कल आसूंक जाय मात तरी. तुका झॅम कशी पडटा सर्वसामान्यांक त्रास राखची तुमकां न्हिदता तरी मग सुखी तुम्ही कित्याक हाय घेता तेंची रे. तेजी परिस्थिती बाबड्याची पळय मरे. तुका धमक आसा रे वचना मरे व्हडले बिल्डराच्या फाटल्यान तुका धमक ते जावच्या तुमचे कडेन पाकिटाक वता तुमकां हप्त्याक वता म्हयन्याच्या म्हयन्याक रे. हांव परत सांगता सेक्रेटरी हेच्या फुडें तर तुका सांगता हेच्या फुडें ये व्हिडिओ काडा. तुवें म्हाका व्हिडिओ धाडला तो म्हाजे कडेन आसा. हांव तेका लास्ट वॉर्निंग सांगता सेक्रेटरी की तेका तरी उतरां धरलेले पळय. एक्चुअली हांवें पुलीस कंप्लेंट करपाची सेक्रेटरीचे तेका शेवटची संधी हांव दिता आनी परत ते मावीन दुवेन सांगता आनी डॉक्टर प्रमोदाकूय सांगून सांगता तुवें पळय ते गव्हर्नमेंट सर्वंट पळय अपॉइंट केल्या न्हू ती लोकांची धमकी दिवपाक प्रोसिजर फॉलो करपाचें ना. हे तेवढे आसगांवचें प्रकरण जालें तुमकां खबर आहा कितें आहा तें. आयज पळय रातीन घरां मोडली फाटल्या दिसांनी ते वेरडा फुडें गरीबाचे घर मोडले आनी गरीबांकूच अन्याय हो न्याय ना गरीबांक. हा व्हडले बिल्डरांनी कारभार केले मरे. तो एक ब्रोकर आसा आमच्या सरपंचाचो गो सुभाष पेडणेकर तेणी जाल्यार पाडून घेतला मरे आनी धमकी दिता. आतां तेका सांगता तुका धमक आसा नोटीस काडून तेका हांव पळयता. आंगारी उलवलो आंगारी ही मला रस्तो म्हणून आपण हांगा दिसता हे विकत घेतलेले हांव विकत घेतलेले सुभाष पेडणेकर सांगता. तेका पयलीं माझी झाडां येयले झाडां तुम्ही मारा म्हटलं पळया म्हटलें हांवें. ही म्हटलं इनलिगल ना इनलिगल ते पहिले आता ही 4 व्हिला काढले त्याची इथून 200 स्क्वेअर मीटर गव्हर्नमेंटच्या हा कुमलेदाची जागा कुमलेदाची विरोध एक बायले त्याने सस्पेंड केले यांच्यानी कुमलेदाची जागा त्याचे अजून काही काम चालू आहे त्याचे. आता हांव स्टे ऑर्डर लायतलो ते घरात स्टे ऑर्डर लायतलो. हांव सिनियर सिटीजन म्हाका रायट आहा सिनियर सिटीजन. हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाचो सामको मनीस हांव काम केलें. शेवटचे एकूच सांगता येदा कदाचित समज या फॅमिलीचे कितें वायट बरें कितें जालें समज न्हू जाल्यार संपूर्ण पंचायत आनी स्पेशली केशव फडते हो जो एजंट आहा मावीन गुदिनेचो तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आनी हेच्या फुडें कितें तर धमकी बी कोण दीत न्हू डायरेक्ट वचून पुलीस कंप्लेंट फायल करतले. सरपंचाच्या घोवाचेर सरपंचाचेर आनी सेक्रेटरीचेर हे तेंच्या लक्षांत दवरचें.